सतीश धोंडाक मेळिल्लो पूण तिकेटीची मागणी करू नाशिल्ली। आपल्याक पेवपाक कळना, भाजपाचे बुट्टा ते बोटीत बसून आपल्याक जीव दिवपाचो ना, बाबुशाची भाजपाक जाप। ह्या आदी भाजपा आनी काँग्रेसींनी आपल्याक तिकेटीची ऑफर दिल्ली। आपाच्या वाल्मिकीचो दावो, पक्षांतरा टाळपाक उमेदवारा कडल्यान प्रतिज्ञापत्रां घेवची हेर पक्षांक सल्लो। मोर्जे मांद्रे दर्यावेळेवेली बेकायदेशीर शेकां मोडपाक सुरवात। सोमारा 45 शेकां मोडली। मुखावेले 4 दीस चलतली कारवाय। वट्ट 160 बेकायदेशीर शेकां। ओपा न्हंयचें उदक आटत चल्लां। जेम तेम 15 दीस लढाय मारू शकता, मागीर मात जावं येता उदका खातीर गोंयकाराचे हाल। आतां आदार फकत आडयाळ्या पावसाचो। नमस्कार, तुम पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आनी हांव रवींद्र नायक। आतां खबरो विस्तारान पळोवया। पणजेचो काँग्रेस उमेदवार बाबूश मोन्सेरातान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराक सणसणीत जाप दिल्या। तो म्हणटा, भाजप ही दर्यांत बुडपी बोट जाल्या, तातूंत आपणाक पेंवपाक कळना, म्हणटकीर आपल्याक हे बोटीन बसपाचेंच ना। तशेंच आपूण भाजपाच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळो त्या वेळार ताणें आपल्याक पणजेंतल्यान वेंचणूक न लडोवपाचो सल्लो दिल्लो। बाबूश मोन्सेरात भाजपाच्या कार्यालयात आयिल्लो आनी पणजेच्यान आपल्याक भाजपाची उमेदवारी मागतालो असो आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान हालींच जाहीर रितीन केल्लो। ताका बाबुशान जाप दिल्या। तो म्हणटा, आपूण भाजपा कार्यालयात गेल्लो, पूण तो सतीश धोंडाक मेळपाक, विनय तेंडुलकराक न्हय। And I have got a good relation with Mr. Don for donkey's years. That is one thing. My talk was very simple. I will tell you, because I know Mr. Don, and basically I was living that alliance of where Goa Forward is concerned. So I went basically to tell him that I am basically resigning Goa Forward, that I will be contesting Panjim election. He told me clearly that you don't contest an election. That is what I am telling you. So now, because who was there present is me, Mr. Don't, and God. So whoever tells lies, God will see. After he said, no, you should not contest election, this thing, that thing, he said, and all. You should be in the BJP. See, this is what he said. He never offered me ticket, but let me say, you should be in the BJP. I will give you the full script of what this thing. Then after I told him that I will be joining the Congress. No, you should not join the Congress, this thing, that thing, and that is what he said. Why? I said, you are giving me a ticket? This is the conversation. I was never going to contest on a BJP ticket. Because for a simple reason is what happened. They had their own candidates, where I was nothing compared as far as, because this fellow Mr. Parikar's son was there as a candidate, and Siddharth was sitting MLA. So it would be foolishness on my part to ask them for a ticket when both this when sitting MLA was there, and when Siddharth when this fellow Mr. Parikar's son was there. So you think I am such a fool or not? And first of all, I am telling you one thing: I don't know to swim, and the ship which is sinking, I will never join that, because I cannot, I won't be able to come up. बाबुशान गोंय सरकारा वेल्यान आपली भाषा बदलल्या। आदी ताणें म्हणिल्लें 23 मेक सरकार बदलतलें। आता तो म्हणटा 24 मे उपरांत गोंयांत स्थिर सरकार येतलें। We will have a stable government after the 24th. व्हिडिओ पत्रकार डेरन फर्नांडिसा वांगडा पणजे सावन आमचो खबराकार समीप नार्वेकर। पणजेचो आपाचो उमेदवार वाल्मिकी नायकान पुराणांतली 2 वांयगी भायर काडल्यात। पयलीं तो म्हणटा, 2015 पणजेचे पोटवेंचणुके खातीर भाजपान आपल्याक ऑफर दिल्ली। त्या वेळार आमदारकीचो राजिनामो दिवन मनोहर पर्रीकार देशाचो संरक्षण मंत्री जावपाक केंद्रांत गेल्लो। दुसरी गजाल ताणें सांगल्या ती अशी, 2017 पणजेंत काँग्रेसीन ताका तिकेटीची ऑफर दिल्ली, त्या वेळार शांताराम नायक प्रदेशाध्यक्ष आसलो। वाल्मिकी म्हणटा, आपाचें सदस्यत्व घेतलें म्हणटकीर लोभ, आशा सगळ्यो कुशीक दवरच्यो पडटात आनी पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावचें पडटा। पक्षाची ध्येय धोरणां पाळची पडटात। 2015 जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर जावपाक दिल्ली गेलो, तेन्ना पणजेन ताका कोण रिप्लेस करतलो बायपोलान, ही चर्चा जाल्ली। आय वॉन्ट टू रिवील टुडे that I was offered
ticket of BJP to stand in Panji. They had created no leadership, and the person that they had chosen, Siddharth Kukelkar, he was not acceptable to his own karyakartas. But last up, there was no other choice but to put him there, and he, with Parikar's own efforts, he got elected. 2017 ऑगस्टाचो बायपोल जेन्ना जालो तेन्ना मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्ट्री सोडून परत आयलो तेन्ना आमी काँग्रेसी कडेन खूब ट्राय केले की देर शूड बी अ 1-on-1 फायट. इन दॅट इलेक्शन आय वॉज ऑफर्ड काँग्रेस टिकेट बाय बाब शांताराम नाईक. पक्षांतराक मूठ माती दिवपाक आपान एक अभिनव संकल्पना मुखार हाडल्या. उमेदवार वाल्मिकी नायकान पक्षाक प्रतिज्ञापत्र बरोवन दिला. तातूंत ताणें म्हटलां की आपूण भाजपा सरकारात सामील जावचो ना वा भायल्यानय ताका तेंको दिवचो ना. वाल्मिकी म्हणटा हेर पक्षांनी आपापल्या उमेदवारा कडल्यान अशीच प्रतिज्ञापत्रां घेवची. देर शूड बी सम कॉन्सिक्वेन्सीस टू अ पॉलिटिशियन्स प्रॉमिसीस. सो आम आदमी पार्टीन आज ठरयलां की टू इन्स्टील कॉन्फिडन्स इन द पीपल आनी आमच्या उतराक थोडो कितें तरी वालोर आसपाक वी हॅव declared in releasing our affidavit. This affidavit simply states, I, the undersigned, pledge that if elected as MLA with the blessings of the people of Panji constituency in the bypoll of May 19, 2019, number 1, I will not join Bharatiya Janata Party. हांव जर आमदार जालो पणजेच्यान निवडून आयलो जाल्यार हांव भारतीय जनता पार्टी जॉइन जावचो ना. Number 2, I will not support a BJP led government. BJPचो सरकाराक हांव पाठिंबो सुद्दां दिवचो ना. हे दोन प्रॉमिसीस हांव स्टॅम्प पेपराचेर नोटरायज्ड एफिडेविट रिलीज केला आनी हो एफिडेविट हांव घराघरांनी वचून दितलो. आनी आमी मागता की बाकीचे जे कॅन्डिडेट आसा ते सांगतात की आमकां BJP नाका तांणी हो एफिडेविट रिलीज करचो. आय रिक्वेस्ट Atanasio Babush Monserrat to release this affidavit and prove to the people that he is actually going to stay with the Congress and not jump to the BJP after getting elected on a Congress ticket. I request Professor Velinkar also to release the same affidavit. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्मार्ट सिटीच्या विशयावयल्यान काँग्रेस परत एक फावट पणजे भाजपाच्या उमेदवाराचेर तुटून पडल्या. वादाचो विशय जाला तो म्हटल्यार CCTV कॅमेरे. पणजे बसोवपा आशिल्ले CCTV कॅमेरे भारतांतले हेर शारां परस म्हारग अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. हाचेर श्वेतपत्रिका सादर करची अशें तांणी मागलां. काँग्रेसीचो फुडारी ॲडव्होकेट साईश महामरेन मिडियाक सांगला ते प्रमाण स्मार्ट सिटीचे गोवा इंटेलिजन्स सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमा खाला 450 कॅमेऱ्या खातीर 180 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिला. 2018च्या जुनांत सिद्धार्थ कुंकळकारान हे टेंडर काडिल्ले. हे CCTV कॅमेरे 6 म्हयन्या भितर लावपाचें उतर लॅरसन अँड टर्बो कंपनीक दिल्लें. कंपनीक 21 कोटी पावल्यात. 6 म्हयने जावन गेले तरी अजून पणजे शारांत एकूय कॅमेरो लागूंक ना. काँग्रेस म्हणटा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक ते विशीं कितेंच पडून गेल्लें ना. सिद्धार्थ कुंकळकाराक विचारूंक सोदता तुवें ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें इन्क्वायरी केल्या ती. हे 21 कोटी तुमी काडून दिले तांकां L&Tक आनी तुमी विसरले 180 कोटीचो हो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत 450 कॅमेरा बसोवपाचें तांच्यांनी ठरयलां. कॅल्क्युलेशन करून जर पळयलें जाल्यार एक कॅमेरा 4 लाखाचो पडटा. सरप्रायझींग कितें आसा ह्यातून गोश्टीन की ज्या कंपनीन गोंयान ह्या पणजेन काम करपाक घेतलां त्याच कंपनीन बॉम्बे काम करूंक घेतलें आनी ताणें जवळ जवळ 10,342 कॅमेराज बसयल्या फॉर 1272 crores. ते जर कॅल्क्युलेशन जर काडून जर तुमी पळयत जाल्यार तो एक कॅमेराचें इन्स्टॉलेशन जवळ जवळ 10,000 पडटा. तीच कंपनी हांगा एक कॅमेरा बसयता 4 लाखाचो. तशीच त्याच L&Tन आनी एक हांगा पुण्याय बसयल्या कॅमेरा 10,000 कॅमेरा बसयल्या. थंय ताजो कॉस्ट 1100 कोटीच आसा. सो 10,000 पेक्षा कमी एक कॅमेरा पडटा. गोंयान येतकूच तो कॅमेरा 4 लाखाचो जाता. हाजेर आमी डिमांड करता परते की व्हायट पेपर तुमी काडचो
ह्या प्रोजेक्टांचेर सगळे स्मार्ट सिटीच्या हाजेर तुमी वी डिमांड अ व्हाईट पेपर फ्रॉम इमॅजीन पणजी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे पयशे कशे वापरपाक लागल्या. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मे म्हयन्यांत पिवपा उदकाची टंचाय जावप ही गोंयची वर्सुकी कार्यावळ, पूण अंदू केन्नाच जावना इतली उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. ओपा न्हंयची उदका पातळी अंदू सामकीच सकयल देंवल्या. उपाय म्हण उदका खात्यान खणीच्या पिठांचो आदार घेवपाक सुरवात केल्या, पूण आतां हे समस्येंतल्यान गोंयकार साल्वार करूंक शकता फकत आडयाळो पावस. ओपा उदका प्रकल्पाचो सांठो मुखावेल्या 15 दिसां पुरतोच पावतलो. आडयाळो पावस पडलो ना जाल्यार फुडल्या दिसांनी उदका खातीर गोंयकारांचेर भिरांकूळ परिस्थिती येवं शकता. ह्या प्रकल्पांतल्यान फोंडे आनी तिसवाडी म्हालात दिसपट्टी उदका पुरवण जाता. सध्या सरकार धारबांदोडा वाठारांतल्या खणीवेल्या पिठांचें उदक न्हंयत सोडटा आनी ओपा प्रकल्पा मेरेन पावयता. सध्या कालूच 5चे लेवल आमकां मेळ्ळें तेन्ना लेवल आमगेले 2 मीटर 10 सेंटीमीटर आसा. पयरचे लेवल आसले ते आमगेले 1,90 आशिल्ले, तेजे पयलीं 1,80 आसलें, अशें 5-5 सेंटीमीटर देंवतालें. पण आतां इरिगेशन WRD आसा तेंच्यांनी मायनिंगाची पेटाचें पंपींग सुरू केलां. मागीर गांजाचें उदक ते पंप करता, साळावलेय पंप करता. आजचे स्थितीन उदक बरें आहा. लोकांक प्रॉब्लेम काय जावचे ना. ना काय जावचें ना. मदीं आमकां प्री मॉन्सून शावर येतले 15 ते 20 तारखे अशें, व्हडलो प्रॉब्लेम काय जावचो ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. सोमार दीस 45 बेकायदेशीर शेकां मोडून उडयली. मोरजी ते मांद्रे दर्यावेळेर ही कारवाय जाली. ह्या वाठारांत वट्ट 160 बेकायदेशीर शेकां आसात. राष्ट्रीय हरीत लवादान ती मोडपाचो आदेश दिला. फुडल्या 4 दीस मेरेन ही कारवाय चलतली. शेकां मोडपाची कारवाय सकाळी 8:30 वरांचेर सुरू जाल्ली. त्या वेळार पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी चंद्रकांत शेटकार हजर आशिल्लो. ताच्या सांगातान पुलीस, गटविकास अधिकारी, तलाठी आनी दर्यादेग नियमनाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशावेल्यान ही कारवाय चलता. सध्या आमी मोरजे बिचाचेर आसा. मोरजे आनी मांद्रे मेळून 107 इलिगल कन्स्ट्रक्शन जी बिचाचेर आसा ती डिमॉलिश करपाक सगळी यंत्रणा पावल्ली आसा आनी सकाळच्यान हो कार्यक्रम चालू आसा. तेंचो डेप्युटी कलेक्टर आसा, CRZचे आसा, इलेक्ट्रिसिटी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न ऑफिसर्स डिमॉलिशनाक हजर आसा आनी सुरळीतपणे सगळ्यांक समज दिवन शेक काडपाक लायिल्ले आसा. थोडे बॅड तेंच्यो बिचाचेर आसा ते काडपाक लायले आनी खुबश्या जाणांनी अजून पर्यंत आतां एक पर्यंत सुरळीत हे जाल्लो आसा. कसलो इन्सिडंट बी जावना. मांद्रेच्यान संदीप कामुलकर 365 खातीर. वेंचणुकीची आचारसंहिता सोंपतकच माशेलांतल्या बस स्थानकाचें उक्तावण करतलो, थळावो आमदार गोविंद गावडेन म्हटलां. हो बस स्टँड बऱ्याच तेंपा आदीं तयार जाल्लो, पूण आदलो येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान आडमेळी हाडली. फाटल्या 2 वर्सां ताका जमल्यो ना त्यो सगल्यो सर्टिफिकेटी आपणे 8 दिसां भितर पुराय केल्यो अशें गावडे म्हणटा. गोविंद गावडेच्या मतदारसंघातलो म्हणल्यार माशेलांतलो बस स्टँड पुराय जाला. ताचें वेगळेच उक्तावण करात अशी थळाव्यांची मागणी आशिल्ली. गोविंद म्हणटा हो बस स्टँड वापर करपा खातीर तयार आसा. ते खातीर गरजेची प्रमाणपत्रां, उदक आनी वीज कनेक्शनाची तरतूद केल्या. वेंचणूक आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत म्हणल्यार मे उपरांत वा 1 जूनाक ताचें उक्तावण जावं येता. जर हे सोपस्कर जर फक्त 8 दिसां भितर जर जावपाक जर शकता जाल्यार फाटल्या 2 वर्सांक तें खातें कोणा कडेन आशिल्लें हें सगळें तुमकां खबर आसा. हो बस स्टँड कोणा खातीर आशिल्लो किंवा कोणा खातीर बांदपा खातीर फुडाकार घेतिल्लो हेवूय आतां जग जाहीर जावन आसा. बाकी ज्यो काही गोश्टी आतां बस स्टँडाक अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर आयिल्लो आसा. ताजे थोडेशे पेंटींग म्हणू नाकात, तो निवळ ना, बाकी सगळें आतां क्लिनींग करपाची गरज आसा.
मेंटेनन्स थोडें करपाचें आसा आनी तें ह्या 15 दिसां भितर आमी ऑलरेडी चालू आसा आनी आमी रेडी आसा. कोड ऑफ कंडक्ट सोंपच्या बरोबर रेडी आसा की हो बस स्टँडाचें उद्घाटन करून लोकार्पण करपा खातीर. आमोणेच्या हितूनच्यान आमी सबस्टेशना कडल्यान आमी पावर हाडिल्ले आसा आनी कनेक्शन सुद्दां सगळें रेडी आहा. तो म्हाका दिसता आज फाल्यां किंवा काल सुद्दां कनेक्शन एखादें दिलें आसपाक शकता. तसो कांयच प्रॉब्लेम ना. उदकाचें कनेक्शन जाल्लें आसा. सगळे काही गोष्टी फॉर्मेलिटी जाल्ले आसा. हेल्थान एनओसी दिल्ली आसा आनी हेल्थान एनओसी हांव सोडून दी, ऑक्युपन्सी जाल्ली आसा. ऑक्युपन्सी म्हणल्यारूच सगळें कितें तातूंत द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. प्रियोळच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. दिवचलकारा खातीर दुश्काळात 13वो म्हयनो जाला. ताका कारण ठरला उदका खात्याच्या कर्मचाऱ्याची हलगर्जीपणा. सरवणचे मुखेल टाकयेचे वाल्व फुटिल्ल्यान उदक व्हांवून गेलां. उदकाचे हाल जाल्ल्यान चडशा जाणांक टँकरीचो आदार घेवचो पडलो. सरवण, गांवकारवाडो, मुस्लिमवाडो, दिवचलचो बाजार अशा वाठारांनी 2 दीस जाले उदकूच ना. सरवणचो थळावो तरणाटो प्रशांत सांगता ते प्रमाण आयतारच्यान दिवचल आनी कुशीच्या वाठारांनी उदक येवपाचें बंद जालें. सोमारा सकाळी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाक फोन केल्या उपरांत कर्मचाऱ्यांनी सरवणचे टाकयेची पळोवणी केली. थंयचे 2 वॉल्व इबाडिल्ल्याचें तांणी सांगलें. ताची दुरुस्ती सुरू केल्या, पूण उदका पुरवण केन्ना सुरू जातली ते विशीं तांकांय कितें खबर ना. हांव हांगा लोकल रावता. हांगा कालच्यान दंपारच्यान उदीक ना आनी कालच्यान कितें तेंच्यांनी एक्शन घेवना आनी आयज पळय आतां सकाळीं हांव येवन पळयतालें आतां दंपार येवन जाल्यार ते आतां काम करपाक आतां सुरू केलां हेंच्यांनी. कालच्यान प्रॉब्लम आहा पण आतां काम सुरू केलां. सकाळी एक फोन तांकां सकयल ऑफिसान मारलो, तेज्या उपरांत मागीर हांकां कितें फोन येयलो दिसता आनी आतां ते काम करपाक सुरू केलां. आनी आतां सगळे बिचोलेन म्हटल्यार मुस्लीम वाडा या बिचोले मार्केट गांवकरोड्या थंयसर आतां हांवें फोन मारून कोणाक विचारलें थंय बी उदीक ना. आनी सरवणा हेवटेन सगळ्यांकच उदीक ना. आतां हांव सरवणच्यान हांगा येवन पळयता जाल्यार टाकये कडेन जाल्यार उदीक हांगासर ना. हो प्रॉब्लम इशू आहा. ते आतां काम करपाक सुरू केलां हेंच्यांनी वाल गेल्या म्हणून. अजून काय हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक ना. कितें म्हणटा 2 वाली गेल्या. आज जातले अशें म्हणटा ते म्हणटा टायम लागतलो. आपूण सांगूंक शकना जातलें काय ना तें. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. एक बस कंडक्टर जाल्यार दुसरो मेकॅनिक, पूण सध्या दोगूय जाण वास्को पुलिशेचे सोयरे जाल्यात. आयतारा तांकां पुलिसांनी अटक केल्या. तांचेर आरोप दवरला दुचाकी चोरयांचो. तांचे कडल्यान 2 दुचाकी पुलिसांनी जप्तूय केल्यात. वास्को वाठारांतूच तांणी ह्यो चोरयो केल्ल्यो. एकल्याचें नांव रवी गोकाक जाल्यार दुसऱ्याचें राठोड. At Vasco police station, we have arrested 2 persons yesterday evening who are involved in motorcycle theft. We have recovered one Hero Honda motorcycle and one Activa scooter. One was stolen from Mangur Hill and the Activa was stolen from opposite Pai Hospital, Wade. We have taken 4 days police custody remand. We are interrogating them and it is likely that they are involved in more cases in other police station areas also. So if anything comes out from them, we are going to recover those vehicles. So name and One is Ravi Gokak, who is a bus conductor by profession. Other person is Rathod. He is a dancer plus a mechanic. section. 379 IPC. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कामुर्लीकार सध्या उत्सवाच्या मुडांत आसा. बार्देसांतल्या पोऱ्यावाडो कामुर्ली सत्पुरुष पोरेश्वर ब्राह्मण देवस्थानाचो 5वो वर्सुकी सुवाळो सध्या चालू आसा. निमतान दिसभर धर्मीक सुवाळे जातात तर राती कडेन मनरिजवणच्यो कार्यावळी जातात. जाणटे नेणटे सगळेच ताचो आस्वाद घेता. शापोरा न्हंयदेगेर वशिल्लो सोबीत सुंदर गांव. वर्सान एकदा येवपी कामुर्लीच्या पोरेवाड्यार सत्पुरुष पोरेश्वर देवस्थानाचो स्थापना सुवाळो गांवांत चैतन्य हाडटा. शेनवारा 4 मेक युद्धाचं आव्हान ह्या गांवांतल्या बायलांनी सादर केल्ल्या पौराणीक नाटकान महोत्सवाक सुरवात जाली. आयतारा सरनोबत हें इतिहासीक नाटक थळाव्यांनी सादर केलें. सोमारा दिवजां आनी स्टार मेलडीज हो ऑर्केस्ट्रा जातलो. मंगळारा 7 मेक टिक टॉक टिक हें कोंकणी नाटक जातलें. बायलां खातीर दिवजां, भक्तां खातीर फळफळावळींची पावणी, पालखी अशा सुवाळ्यांनी भावीक भक्त व्यस्त आसात. सत्पुरुष पोरेश्वर ब्राह्मण देवस्थान समितीन ह्यो सगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्या.
महाराजांना सांगू नको हा मी तुझ्या बरोबर येईल तू चालली मग मी इथं कामोल्लेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. जागर गोंयचें नांव संवसाराच्या खाची कोनशांनी पावोवपी एक आदीम लोककला जाचे ताळ आनी मूळ सोदपाचो यत्न केलो जाल्यार हाताक कांयच लागना असो साबार कलांचो महासंगम. जागर म्हटल्यार फकत मनरिजवण न्हय तर समाज प्रबोधनाचें एक माध्यम. एका तेंपार गोंयांत गांवांनी जागर जाताले पूण आयज हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच जागर जिवे आसा. फोंडे म्हालांत दर वर्सा 7 कडेन जागर जाता. तातूंतले कुंकळी आनी आपे व्हाळांतलो जागर शेनवारा जाले. जागरांत खंयची कला ना अशें ना. पयलीं कवनां रचचीं पडटात, ताका चाली लावच्यो पडटात, उपरांत तांचें गायन, ते खातीर वादन, ताचेर नाच, मदींच नाट्य, ते खातीर रंगवण तशेंच वेशभूषा सगळें आसता. समाजांतल्या वायट प्रवृत्तींचेर जागरांतल्यान हळूच बडी मारतात. पुर्वजांच्या खांद्यावेली जागरा पालखी आयचे पिळगेन समर्थपणान आपल्या खांदार घेतल्या. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या जागरकारांचो वारसदार. आपल्या मतदारसंघात जाल्ल्या ह्या दोनूय जागरांक तो मुजरत आयलो. थळाव्या सांगातान डोम आणि घुमट वाजोवन ताणें उमेद भागयली. पळयात. आजच्या तरणाट्यांक उलो मारता आसतना आमची पुर्वजांची किंवा आज्या पंड्यांची जी संवंग जी आसा ती तुमी मुखार व्हरची आनी आमचें जे दायज जें आसा व जागोर जो संवर्धन करपा खातीर एका पिढींतल्यान दुसरे पिढी कडेन पावोवपा खातीर तुमी दीस रात प्रयत्न करचो. कारण हीच आमची खरी वळख जावन आसा, हीच आमची खरी संस्कृती जावन आसा. आनी म्हाका दिसता जर सबंद गोंयचो जर आमी विचार जर केलो जाल्यार शिगमो, जागोर आनी रणमाले हे 3 अशे प्रकार आसात जे मातये कडेन सामके जोडिल्ले आसात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार रवींद्र नायक. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.